म्हज्या सांगाता हांगासर एकटा आशिल्लो आमचो कोर्तालीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब पिटर डिसोजा, म्हाजो गांवभाव बाब सावियो. आनीक आयज हें प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार काल एक इन्सिडंट जालो वास्कोच्या गांवांत. काल थंयसर एक सनातन एक सभा धर्म संघटनाची सभा आशिल्ली आनी थंयसर एकलो गौतम खट्टार म्हूण एकलो मनीस जायतें उलयलो आमच्या गोंयच्या सायबा वयर. आयज हांव इतलें सांगपाक सोदतां की आमच्या गोंयच्या सायबा वयर कोणाकूच उलोवपाक कसलोच हक ना, कित्याक आमचें संविधान आमकां फ्रिडम दिता. आमचें खंयचेंय रिलीजन आमी प्रॅक्टीस करपाक जाता इंडिपेंडंटली, आनी तशेंच कोणाकूय हक ना खंयच्याय देवाक वा खंयच्याय धर्माक क्रिटिसायज करपाक. सो हांव इतलें मागतां, आमी आयज सगळे आमच्या हिंदू भाव जावं मुस्लीम भाव आमी क्रिस्तांव भाव सगळे आमी एकवटान भोंवन येयल्ले आसात. सो असले मनीस आमी भायले येवन हांगासर हे भाशेन आमचें कम्युनल डिवायड करपाक सोदतात तें जावपाक आमी दिवपाक ना आनी आमी हें टॉलरेटूय करपा ना. हांव मागतां आमच्या मुख्यमंत्र्या प्रमोद सावंताच्या लागीं ताणें हांगासर खर कारवाय करची आनी ह्या मनशाक गौतम खट्टर म्हणटाय ताका ताणें बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो. आनीक आमकां हे सेंटिमेंट्स आमचे दुखयल्यात ते ताणें सुटावे करचे आनीक आमकां जस्टीस दिवचो, इतलें हांव मागतां. जशें आतां आमचे डिस्ट्रिक्ट साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजीज करुणान सरान सांगलां काल कितें जालें तें. एक्चुली काल वास्को शहरांत आमच्या तिलक मैदान ग्रावंडाचेर तांचो एक प्रोग्राम जाला. आतां हांव कित्याक मेन्शन करता तिलक मैदान ग्रावंड, कित्याक हो एक फुटबॉल ग्रावंड एक्चुली जे भुरग्यांक खेळपाक दवरलो, जे एक्टिविटी जावपाक स्पोर्ट्स करपा लोकांक पूण हो म्हाका दिसता वास्कोकारांक जे गांवची जे भुरगीं आहाय ती तांकां चान्स मेळना. एक पाटी लोकांनी कंप्लेन बसून केलो आहा, पूण ही सनातन धर्म हो तेंगे फेस्टिवल करपाक हो ग्रावंड ओटो बूक जाता. आनी हे ग्रावंड बूक जावन एशको नाका जालो मनीस हाडून गौतम खट्टर म्हणलो ओके ताका आपोवन ताका मातशी ब्रेन वॉश करून ताका सांगलपा लायला यशेश उलय म्हणून अगेन्स्ट आर सेंट फ्रांसीस झेवियर वीच वी कंडेम. आतां हें दुसरी पार्टी जाला. फर्स्ट इट वॉज सुभाष विलिंगर, ते आमी जाय लोकांनी मेळोन सगळे एक्टिविस्ट मेळोन आमी आख्खे मारगांव भोंवन केलोलें ताणें अशें केलो म्हणून अशें उलयलो म्हणून. पूण रिजल्ट कितें मेळ्ळा आमकां 0 मेळ्ळा बिकॉज ही वॉज गिवन VIP ट्रिटमेंट. आतां पुलीस स्टेशनाचेर सुभाषाक VIP ट्रिटमेंट दिली आनी केस दामून दवरलो आहा. आमची धर्म क्रिस्तांव धर्म कितें शिकयता आमकां, वी आर पीस लवींग पीपल. आमी गोंयकार सगळे हिंदू मुस्लीम सगळे गोंयकार वी आर पीस लवींग पीपल. कित्याक आमी सगळे सेम धर्माचे सेम लायफस्टायल जियेत येयलाय. हे BJP गव्हर्मेंट सद्या कितें करपाक सोदता, भायले लोकां हाडून असले गौतम मनशां हाडून हे डिसाबिलिटी कम्युनल डिसाबिलिटी करपाक सोदताय. सो दीस इज अ टोटल फेलियर ऑफ द BJP गव्हर्मेंट. कित्याक फेल ऑफ BJP गव्हर्मेंट म्हणटा हांव, त्याच स्टेजीचेर ते व्हिडिओ चोयल जाल्यार तो व्हायरल जालो तो तेज्या फाटल्यान तीग जर आमचे आमदार वास्को बुरगो तालुकाचे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमचो क्रिस्तांव आमदार मवीन गुडिनो पंचायत मिनिस्टर तो आमगेलो तोय थिंग फाटल्यान बसलो आहा. हे सायडीन संकल्प आमोणकर बसलो आहा, दाजी सालकर बसलो आहा. अरे इफ यू ऑल आर गोवन्स फॉरगेट अबाउट रिलीजन, गोंयकारपण चोया पयलीं आमी. तुमी गोंयकार म्हणटा जाल्यार गोंयकारपण दुराय पूण मरे वाय ऑल डिसाबिलिटी ऑफ द गोवन्स, वाय ऑल क्रिएटींग दीस फायट. इलेक्शन जाता घेवपा हाय म्हणून घुसपूट जावपा सोदता तुमी. यू ऑल वॉन्ट टू मर्ज गोवा इंटू महाराष्ट्रा म्हणून मराठी आयज आमचे कोंकणीचे एड्युकेशन चालवलें. सो वॉट इज युअर इंटेंशन, वाय ऑल आर टार्गेटींग गोवन इन आर कम्युनिटी ऑफ कॅथलिक्स हू आर पीस लवींग कॅथलिक कम्युनिटी ऑफ आर्स. वन वॉर्निंग टू द BJP गव्हर्मेंट दिस टायम, आमी क्रिस्तांव उगी रावची न्हय. दिस टायम वी वील नॉट कीप क्वायट. वाय बिकॉज फर्स्ट टायम तुमी केलो आहा अशें करून सुभाष विलिंगर त्याक तुमी उगी रावत दवरला आनी पुट इट अंडर रग म्हणून म्हणपाक शकता आमी. बट दिस टायम सेकेंड टायम हें जालो आहा. सो सेकेंड टायम वी वोंट मेक इट 3 टायम्स म्हणून हें देखून हे पार्टी वी वील आस्क जस्टीस, वी वील डिमांड दॅट दीस पर्सन गौतम कोण म्हूण खबर ना, कोण तो म्हणसो हाडले म्हूण खबर ना, ताका गोंयची कांयच खबर ना, ताका A to Z खबर ना. हांव सांगता त्या गौतमाक यो ओल्ड गोवा आनी चोय आमगे सेंट फ्रांसीस झेवियर अजून आहा थिंगा. तो मुटा न्हू किड्यांनी तेगे आडे हायलाय म्हणून न्हू किडी तुगे खावपा पसून पावची ना दिसता म्हाका. कित्याक आमगे सेंट फ्रांसीस झेवियर अजून आहा तो गोंयचो साहेब. आनी आमी 3 तारखेक डिसेंबराचे तेगे व्हडले फेस्त मांडटाय. इट्स अ हॉलिडे, पब्लीक हॉलिडे ती आमची गांवांत.
सो तूं कोण न्हू आमकां येवन सांगपा हो आमचो सेंट झेवियर इज अ टेररिस्ट म्हणून. तूं कोण तूं आय थिंक सो युअर द टेररिस्ट कम इन टू गोवा अँड BJP गव्हर्मेंट सपोर्टेड पर्सन यू आर. सो वी कंडेम दिस ॲक्ट.